आनीक एक नवी कदंबा लासून काबार। आयतारा आक्षी 9 कदंबाक उजो लागलो। बस पुराय काबार। उजो कसो लागलो ते मात अजून कळिल्लें ना। फाटल्या म्हयन्याभरात ही दुसरी केस। 24 ऑगस्टाक अशीच बांबोळे नवी कदंबा लासून काबार जाल्ली। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण तेन्ना सांगताले। 9 कदंबाचे परतूय तेच जाल्ल्यान गाडयांचे मेंटेनन्साचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला। 24 ऑगस्टाक सांजे बांबोळे कदंबा पुराय लासून काबार जाल्ली। बस पणजे सावन वास्को वताली। बस पुराय काबार जाल्ली। पॅसेंजरांचो वेळ बरो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण शॉर्ट सर्किटान बस पेटली। कदंबाच्यो 200 रुटाचेर मेळून 400 वयर बसी चलतात। 4 मेन डेपो। कदंबा एके वटेन नवे इंटरस्टेट रुटांचेर लक्झरी आनी स्लीपर कोच घालता। दुसऱ्या वटेन नवीन गाडयांच्यो एक केशी पळयल्यार मेंटेनन्सांचे 12। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।